दोन आन्सर आहे थिंगा हांव काजार न्हू फर्स्ट. सेकंड थिंग आय एम नॉट स्टेईंग इन द फ्लॅट. मुगे गोरान दोंगोरी. सो दोन डिफरंट नंबरल्यान केलें चलना. आनी काजार कितको दिवपा जाता तेणी. हांव मुवीन करून पंचायत मिनिस्टरा अपील कोता. जस्ट लूक इन टू दीस मॅटर वीच इज फ्रॉड एंड दीस कॅन आज म्हाका जाला फाल्यां आनी कोणाकूय जावपा शकता. तेच बरोबर आमगे सावंत आमगे चीफ मिनिस्टर अपील करून सांगता प्लीज सर लूक इन टू दीस मॅटर. आता बाकरागे लुगारू एणे ओय तेणे उजा कितको करपा जाता तो लुगार. मुगे एक क्वेश्चन आनी सपोज केलो हा हे पंचायती नोंदरे कित्या येना पंचायत एक्शन कित्याक घेयना कित्या तो कोण करता तो तेगे सोयरो आ तेगे सोयरो कोण पंचायती कोण आहा तेंगेले सोयऱ्यांगे सोयरे सगळे हिंग सगळे सोयरे दायरे लागताय चाय वयतींगा कळ्ळें तुका. पंचायती कोण आहाय तेंगे सोयरे दायरे एक्सटेंशन करूं कितें रॉंग करूं कोंता येता कित्याकू रिलेशन ऑफ द पंचायत and with the blessing of the पंचायत. दुसऱ्या पंचायत्यान गेलो आले हे डॉक्युमेंट हे कित केल रे तुमी फालतू तेगे सोयऱ्याक तो म्हाका सांगता तूं खूंय हे घाल एप्लिकेशन कोन घाल आयडियाम काडली एप्लिकेशन कोन घाल. तूं बी फालतूदाद कोताय तूं बी थिंग चोरीपण कोताय आनी दुसऱ्यान करेक्शन करपाचें आमी कितें बेकार पळया हेका सिरियस ना म्हूण हेंचे भाशेन आमी नाचो पळया. हिंग चोवपाक गेल्यारू तेगे इलेक्ट्रिसिटी बिल लायला. इलेक्ट्रिसिटी बिला प्रमाणे तुम चोयल जाल्यारू इट इज हाऊस नंबर ओके मजोडा रेजिडेंस इट इज इन दोंगोरी. आतां 303 आनी हिंग लायला 33 म्हूण हाऊस नंबर म्हळ्यार चोल्ल कितें हितून हा नोटरी स्टॅम्प आहा बाबा तू काजारी ना मरे हिंग मॅरीड म्हूण गायलो हा नोटरी स्टॅम्प हा तू नोटरी बोलोंक गेल्लो अच्छा नोटरी स्टॅम्प हा लास्ट तेगेलो फोटो हा पिटरा गेलो पिटू आम पिटू म्हणटाय तेका तेगेलो फोटो हा नोटरी स्टॅम्प. आता तुम चोयल जाल्यारू तो नोटरी बोलोंक गेल ना हिंग तेगे सिग्नेचर गेलो हा. सो नोटरी करपाकू तेगे सिग्नेचर लागता आनी म्हाका विचारपा जाय हो कोण नोटरी आहा तो आनी कोण advocate आहा तो. हाऊ डू वी इवन ट्रस्ट दिस पीपल executed before me which I attest Sunday नोटरी स्टेट ऑफ गोवा गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा इंडिया ब्ला 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 हो आता नोटरी स्टॅम्प. सो आता मुको विचारपा जाय आमगे आदोगात आनी नोटरी बाबा कडेन संदेश जी शिगांवकर बाबा हो मुनीस हिंग प्रेझेंट आहा तो तुवें बाब तेका चोयला थंय तेच तोंड देखून चोयला ना हुंय कोण तो नोटरी. मॅडम हातून जे पेपर आहा तितून क्लियरली मेन्शन केले आहा प्रोविजनल ट्रेड एस्टॅब्लिशमेंट लायसन्स एकट्याने अप्लाय केले थ्रू पंचायत. तितून मेन थिंग कितें आहा पिटर बाब आज आमच्या वांगडा आहा तेज्या नांवार हितून एक सपोर्टिंग डॉक्युमेंटार क्लियरली मेन्शन केले आहा मनीस सो एंड सो फ्लॅटार रावता आनी ही इज अ मॅरीड म्हणून. पण जेन्ना आमी एका विचारले तो सांगता पूण ना म्हणून एक्झॅक्टली कितें. आता तुवें चोयला आसतलें प्रोविजन ट्रेड एस्टॅब्लिश लायसन्स हे आमगेले माजोडीची भयण ते मुणकार ओके शी इज मुणकार ऑफ दॅट दीस पर्टिक्युलर प्लेस. आता मुणकारांकू बाकरांको सणू कायद्या प्रमाणे उमकी एरिया मुणकारां मेळपा जाय कायद्या प्रमाणे. बाकरान एग्री केलें तेका हे मुणकाऱ्या कायद्यानू लुगार दिवपाक. आता इंकीत जालो हा तेगलें थिंगा धाकलें शॉप आहा. आता हे बी म्हणटाय तें कोण कितें खुयेलो तें तुका आतां तें सांगतलें. हे बी म्हणटाय ती पयलो ते कुस्तीनी बाय पयले स्टार्टींग एके हितून धाकलेंशें शॉप गायलोलें हेगेलें एक गॅरेजीस गायली. मागीर ते हे सगळें एप्लिकेशन केलां आपल्या ती भाड्यान रावताय म्हूण
भाड्यान रावताय म्हूण तें दिलां आनी हे डॉक्युमेंट लायल्याय आनी तो इलें कोण हिंग सोन तो उतोड पावत येयला माझ्या दासान तो उतोड पावत येयला दुसरें म्हळ्यार तें रोड आहा देखून बेत गायला आनी तें उतो तें आमगे आदले तेंपार शेतां वचपाचें तें बोक्साडी कडच्यान सारकें तें खबर आहा रोडान सामकें शेतां देंवपाचें तें देंवपा तें सगलें देरां मुगे उतो देरां ब्लॉक केलां आनी विचार जाल्यार तुका जात तें कर आनी आतां देखून तो आनी कोतरी गाय मुगे हितून भितर गाय एशें कोन्न बंद केला तर मुगल्या हितून बंद केलें तेणें आनी स्टार्ट केलें तेणें काम कालचोन मागीर तें स्टार्ट केलां हांवें सकाळीं विचारलें तूं कितें कोता ही प्रॉपर्टी तूं घेयल्या आपण घेयल्या हांवें सांगलें तुवें घेयल जाल्यार म्हाका तूं कित्याक दाखोवपा जाय म्हाका सांगता तूं रांड बायल खूंय तुका जात तें तूं कर खूंय आपल्याको जात तें आपो कोत खूंय हांवें तें उतरां सांगिल्लें तेका बरें हांव दाखयत तुका कितें हांव नेट बराबर हिंग येयलें आनी म्हाका कोण फोन केलो हांवें कोणा कडेन पुलिसीकी नंबर मागतालें चोट मुगे भुरगीं नाय घरा कडेन तें म्हणपाक लागलो एक मनीस म्हाका तूं ग्रामसभा मिटींग घे हा तुजें जायना जाल्यार देखून तूं यो बरें म्हळ्यार हांव येता आनी थिंगा आमगेलें तुगे फिडॉल आसता म्हणटा मुगेलें हांव मुगे फिडॉल आसता म्हणटरी मुगे तें सारकें हांव ल्हान आसतना तें कळकोता म्हणटरी हांव काण धांवन येयलें एक रावलें मागीर एक कोण म्हाका सांगलें तुगे फिडॉल तें तांबडे टी शर्ट घायना हा वच म्हूण तेदो हांवें एका सगळे डॉक्युमेंट दाखयले पूण तेंगे मिटींग सरपंच येवं ना कोण आनी कोण येयले ना तेंगे ती मिटींग बंद जाली मागीर हांव हिंग येयलें म्हणटरी मागीर हे सगळे डॉक्युमेंट हांवें दाखयले एक्चुली हिंग सोन दाखयलें तेका थिंग काटोवं म्हण येयलें म्हण थिंग चान्स पडो ना म्हाका मागीर हिंग सकल म्हणटरी पळय आनी हे गेलें वो तेगे आख्खें आतां आनी एक दीस हांव गेलें आनी विचारलें आरे तुवें भाड्यान दवरलें ती तें काडीत राव म्हळें तुवें भाड्यान कितें कोण हेणें जाल मुकोडे हांवें म्हळें आगुस्तीन काडीत आहा मरे तो चोडूयत आहा मरे कितें हें त्या उतरां म्हळें चोय आपण नको आपण तें आडोली दिलो सुवाती आपल्या पोतें बोलां तो म्हणपाक आडोईत रावला म्हजे बारा आनी मनीस आहा आडोईत रावलो म्हणपाक लागलो हें कितें गाय आपल्या लोक देखून मोठे पेटू तुवें कितें केलां तुवें मनीस हाण गायला तो चोडूयत आहा म्हूण आनी हांवें म्हणलें तेका तूं काजारी म्हूण दिलो आहा काजारी तेदो म्हाका ओगोत जावपाक लागलो हांव मागीर घारा येयलें म्हाका तें टायमान मेळो ना इतलें सांगिल्लें तेका तुगे मनीस भाड्यान आहा तें सांबाळ हांव म्हूण आनी हांव तेका 2 दीस जाप देखून कोण आहलें तें फालसी लायलो हांव काजार म्हूण कित्याक हांव तेका हेका ल्हान आसतना इस्कलां वडकोता आमगे इस्कलां तेका म्हणटरी हो काजार जालो ना म्हाका खबर आहा न्हू हांव गांवान माजोड्याचें काजारूय माजोड्या जाला म्हणटरी काजार जाला वो ना तो म्हाका खबर आहा न्हू आतां हिंगा डॉक्युमेंट चोयल जाल्यार तेगे लायसन्साचे तेणें सांगिल्लें तेश कोन ते आतां थिंग रावता थिंगा खूंय एक्सटेंशन आफ्टर एक्सटेंशन जायताय कोण भाड्यान दोताय आनी कितें कोताय सारकें वीच तेगे ट्रेड लायसन्साचे तो यूज कोता एम आय रायट तो यूज कोता एको सिग्नेचर घेवन आतां बाकरागे लुगारू हेणे ओय तेणे उजा कितको करपा जाता तो लुगार मुगे एक क्वेश्चन आनी सपोज केलो हा हे पंचायतीन नोदरे कित्याक येना पंचायत एक्शन कित्याक घेयना कित्याक तो कोण कोत्ता तो तेगे सोयरो कोण पंचायती कोण आहा तेंगेले सोयऱ्यांगे सोयरे सगळे हिंग सगळे सोयरे दायरे लागताय कळ्ळें तुका पंचायती कोण आहाय तेंगे सोयरे दायरे एक्सटेंशन करूं कितें रॉंग करूं कोंता येता कित्याक रिलेशन ऑफ द पंचायत and with the blessing of the पंचायत दुसरें हांव पंचायतान गेलो जाल्यार हे डॉक्युमेंट घेवन हें कितें केलें रे तुवें फालतू तेगे सोयऱ्याक तो म्हाका सांगता तूं खूंय हें घाल एप्लिकेशन कोन्न घाल हांवें तें काडली एप्लिकेशन कोन्न घाल तूं बी फालतूदाद कोताय तूं बी थिंग चोरीपण कोताय आनी दुसऱ्यान करेक्शन करपाचें आमी कितें बेकार पळय हेका सिरियस ना म्हूण हेंचे भाशेन आमी नाचो पळय सो आफ्टर वीच एकांता कांय खबर देखून ना मुगेले अर्लियर ऑल्सो आय टोल्ड कसले डॉक्युमेंट कोताय हिंगा मॅरेज सर्टिफिकेट कोण दिल्या पंचायतीन काजार जायनासतना मॅरेज सर्टिफिकेट दिल म्हूण हांव कित्याक लागोन म्हणटा म्हणो पळय पंचायतीन दिल म्हूण कित्याक हिंगा तो काजार जायनासतना पंचायतीन कितें म्हूण इश्यू केले पीटर राजेश डिसा कोतू मरे 52 years age married service Indian national resident of flat number 33/B आता बाबा तू फ्लॅटार रावता
फ्लॅटाचो नंबर दिला 32 फ्लॅट एक्झिस्ट जात जाल्यार आमकां खबर ना. फ्लॅट एक्झिस्ट जात जाल्यार तितू कोण रावता तोय खबर ना. म्हळ्यार हे आतां फ्लॅटाचे रिलेट केलां तेगे नांवान. तेगेलें घर दोंगरेर आनी हे एड्रेस आहा त्या प्रमाणे तुमी चोयल जाल्यार रेजिडेन्सी ऑफ माजोड्डा. आतां हिंग गायलो आहा तेश करून तो दोंगरेर रावता आनी तेगे जें शॉप आहा तें कालता आहा. सो हाव दॅट इज रिलेटेड टू दीस. आतां हिंग चोवपाक गेल्यार तेगे इलेक्ट्रिसिटी बील लायला. इलेक्ट्रिसिटी बिला प्रमाणे तुमी चोयल जाल्यार इट इज ओके Majoda residence. It is in Dongori. Ata 303 आणि इंगलायला 33 म्हूण. हाऊस नंबर 303 फ्लॅट नंबर 33/B. म्हळ्यार चोल कितें हितून आ नोटरी स्टॅम्प आहा. बाबा तू काजारी ना मरे हिंग मॅरीड म्हूण गायलो हा. नोटरी स्टॅम्प आहा. तू नोटरी बोलोंक गेल्लो अच्छा नोटरी स्टॅम्प आहा. लास्ट तेगेलो फोटो हा. पिटरा गेलो पिटू आम पिटू म्हणटाय तेका. तेगेलो फोटो हा. नोटरी स्टॅम्प. आतां तुम चोयल जाल्यार तो नोटरी बोलोंक गेलो ना. हिंग तेगे सिग्नेचर गेलो हा. सो नोटरी करपाकू तेगे सिग्नेचर लागता. आनी म्हाका विचारपा जाय हो कोण नोटरी आहा तो आनी कोण आदवोगाद आहा तो. हाऊ डू वी इवन ट्रस्ट दिस पीपल. एक्झिक्युटेड बिफोर मी विच आय अटेस्ट संदेश नोटरी स्टेट ऑफ गोवा गव्हर्मेंट ऑफ गोवा इंडिया ब्ला ब्ला ब्ला. हो आतां नोटरी स्टॅम्प. सो आतां म्हाका विचारपा जाय आमगे आदोगाद आनी नोटरी बाबा कडेन संदेश जी शिवगांवकर बाबा हो मुनीस हिंग प्रेझंट आहा. तो तुवें बाबा तेका चोयला तेणें तेचें तोंड देखून चोयला ना हूंय कोण तो नोटरी. आ नोटरी हांव संदेश बाबा म्हणटा आं बाबा तेणें तुजें तोंड चोयल ना म्हण तेणें तुजे बोलो हे नोटरी केल ना. तुम तेगे सिग्नेचर लायन तेगे फोटो लायन कितको केल रे. आनी हें परमिशन दिल कोणें टू टेक समन्स फोटोग्राफ वेन ही हिमसेल्फ इज फिजिकली प्रेझंट वेन ही सेज दॅट ही हॅज नॉट बीन देर आनी तुम तेका चोयल जाल्यार ही इज फिजिकली तेगे पांयांक ही कांट वॉक प्रॉपरली. आनी गायलो हा फ्लॅट नंबर आखे माजोड खबर आहा. पिटू म्हळ्यार कोण वळखता. हा तेका पांयान तेका जायना जाल्यार तुमी फ्लॅटा नंबर घाले तेका चोडो जायना. तो फ्लॅटान रावता म्हणून घायल तुमी. हा तेका हिंगसोन घरा हें जावपा जायना. ही इज डुईंग इट. बाबा तुगे पांय मातशें हें करूं. हा सो तुमी चिंतपाक गरज आहा हिंग चलत कितें तें चोय पंचायतीन चलत कितें केसलो पेपर वर्क कोतो जाल्यार म्हाका देखून एक सिग्नेचर देखून जायो कितें डॉक्युमेंट जावो कोणा नांवार तेका पळय एका पळय तेगे नांवार घाल तेगे नांवार घायलो जाल्यार तेका पळय तेगे एप्लिकेशन हाड तेगे सिग्नेचर एश कोन्न जाल्यार आतां हांव ब्लेम हिंगा हेक कोता सेक्रेटरी कित्याक कोता. हे डॉक्युमेंट तूं कोता आसतना आनी जेन्ना तुवें वाचूं ना बाबा हें थिंगा मॅरीड बरयलो आहा कितें बरयलो आहा कोण केलो आहा आ हें वाचूं ना. मॅरीड म्हूण मॅरीड सर्टिफिकेट नाका हेका जाल्यार हें कोण एवी कोण आहा तेका परमिशन तुमी कितकोन दिलें तेगे हेजेर तेगे बिजनसाक तेगे ट्रेड लायसन्साचेर तूं कितको मेळटा बिजनस करपाकू विथ फॉजरी. हें गाणं आहा तें तुगे लुगारू ना ना आमगे बागरा तेगे बकरा म्हळ्यार चिंत तूं. हें एवी म्हणटाय तें खूंय शॉप घान आहा. लायसन्स खूंय हेगे यूज केलां पेपर करपाक आनी भाकार बोलतोच मुणकार आहा थिंगा. मुणकारा कन्सिडरेशना घेयनासतना दुसऱ्या मनशाक घेता तेगे ट्रेड लायसन्स तूं एटॅच कोता.
जे तू फॉजरी कोता आणि ओ नोटरी केसो मुनीस काय म्हणटा बाबा तेगे मॅरेज सर्टिफिकेट नाक तुका तो मुनीस नाक तुका नोटरी करपाकू जाल्यार केल कितको रे तुमी सो हे सगळे चलता कितें आमगेली पंचायत बेदी आहा should I blame the whole panchayat for this or should I blame only the secretary or should I blame only the notary who is to be blamed हे आता कळपा लोकांक कळपा गरज आमगे माजोडे लोकांक कळपा गरज आणि जेन्ना हो क्लियरली सांगता आपण नोटरी चोयल ना आपण नोटरी बोलोवंक गेल ना आपण साइन माल ना सारखे I'm taking him into confident तू नोटरी बोलोवंक गेल्लो डॉक्युमेंट साइन करपाक नोटरी तुवें चोयला नोटरी तेणें चोयल ना नोटरी बोलोवचो केल ना आनी तेणें नोटरी बुकाचेर साइन केल्या ना सो हिंग म्हागो दाव कोण संदेश आहा तेगे लायसन्स कॅन्सल करपाकू हा हे केसोले केसो फॉर्जरी we have to put a case against this now कित्याक हितू सगळे बेदी हाय हो संदेश गांवकर म्हणून तेगे लायसन्स कॅन्सल करपाचें हे फॉर्जरी जाली टुमॉरो you all will use his photo for anything else हा आता नोटरी पेपर केलोले आम म्हणटाय कितें नोटरी केलो हा कित्याक ते सारकें म्हूण एशको आनी केलें जाल्यार ते डॉक्युमेंट लावपाचे कोर्टांकू उबी कोताय नोटरी केलोले पेपर आपण नोटरी केलो हा चोय म्हणून कोर्टां उबी कोताय आनी हिंगा मागोता ऑनरेबल हायकोर्ट ओ सुप्रीम कोर्ट ओ आमगे सेशन कोर्ट ओ एनी अदर आम कॉलिंग आउट टू द ऑनरेबल जजीस टू अदर एडवोकेट्स अदर नोटरीज टेक दिस इनटू कन्सिडरेशन प्लीज म्हाका तुमचे मुखार हाडपा जाय हें ट्रस्ट करपा उरला केसो नोटरी पेपर ट्रस्ट करपा आनी उरला हा एसो फॉर्जरी को न्हू ट्रस्ट करपा उरला सो हिंग मागोता पंचायत हितू इनवॉल्ड आहा म्हूण कित्याक म्हणटा कित्याक पंचायतीन हितू न्हू चोवपाची गरज आसलोली कित्याक हें कन्स्ट्रक्शन जें चलता पंचायत येयलो थिंगा बंद करपाक येनाय हा जेन्ना तें गेल तेदोन देखून बाबा हें इनलिगल चलत थंय तेका सांगो थंय एप्लिकेशन हाड म्हळ्यार तें तुमी हें ऑन देखून एप्लिकेशन दीस डॉक्युमेंट वॉज आस्क्ड अंडर आरटीआय सो तूं कितें हिंगा आतां पंचायतीन कितें चलत तें सर हो इन्सिडेंट कितें म्हणून आयज सकाळीं आमगे हिंगा म्हाजोड ग्रामसभा आहली आनी म्हाका फिडोलान फोन मारून आपयलें पिटू यो हिंगा अशें प्रॉब्लम जाला आनी सॉल्व कर कितें तें क्लियर कर तुगेलें सो हांव रोखडो विदीन 5 मिनट्स हिंग पावलो आनी म्हाका सगळी खबर मेळ्ळ्या हांव काजारी हांव फ्लॅटां रावता वीच इज एवरीथींग इज फॉल्स सर ती एफिडेविट आसा एग्रीमेंट फॉर सेल म्हणटा एग्रीमेंट फॉर सेल लीज अँड लायसन्स लिव एंड लायसन्स कितें आनी तुमचें नांव तितून मेन्शन आहा आनी यू आर अ मॅरीड म्हणून आनी तुमी तेजेर सिग्नेचर मारल्या सिग्नेचर म्हाका तेणें वयलो ओन्ली फॉर द ट्रेड लायसन्स मुगे नांवाचें थिंग रजिस्ट्रेशन आहा सो आपलें मातशें ट्रेड लायसन्स जाय ते हेजें हांवें ताका सिग्नेचर दिलोली हें म्हाका बियोंड दीस आय डोंट नो एनीथींग अबावट इट आनी सर लास्ट जो पेज आसा लास्ट पेज तेजेर एडवोकेट आतां तुमचो फोटो हय हो तुमचो फोटो हय ओके आनी हांगासर तुमची सिग्नेचर आहा हय तें सिग्नेचर आहा ओके आनी फाटल्या वाटेन ना हिंग ना हांगा विटनेस बीन तुमकां घेवंक नासले एडवोकेटान ना कांय केलें ना हांवें ते एडवोकेटा चोयलें ना देखून हे सगळे तुमच्या कडेन फ्रॉड जाला अशें दिसता म्हाका दिसता 100% फ्रॉड 100% फ्रॉड आता ते फोटोचे सिग्नेचर हा तुम्ही मानता तुझे हय ती सिग्नेचर म्हाका तेणें ऑफसायन गेल्ली ब्लँक पेपरान ब्लँक फोटोचेर कशे पावले ते ना फोटो मान दिलो आनी सिग्नेचर मारली आपल्या ते ट्रेड लायसन्स जाय ब्लँक पेपराचेर हय हय आनी हांवें ताका म्हणलें तें म्हाका बरोवन दी मू तो कितें म्हणटा ब्लँक पेपर हाडला फोटो मानू आनी ब्लँक पेपराचेर सिग्नेचर घेयल म्हणून फॉर ट्रेड लायसन्स तुमकां तुमचे कडेन डॉक्युमेंट्स कोणी हाडलेले सर ते 4 दीस पयलीं ते आमगे ते मुणकारा ते दाखोवपाक येयलो म्हाका सो हांवें म्हणलें हांव चोयत तें मॅटर कितें जालें तें म्हाका एक्स पंचानूय सांगलेलें खबर सो हांवें तांकां उलयन चोयत म्हणलें तुमकां दिसता जी म्हाजोड्डा पंचायत आनी हो कन्सल्ट कोणी पेपर्स हाडलेले आनी एडवोकेट हे सगळ्या प्रकरणान तुमकां खंय तरी फोटोंक सोदता अशें दिसता हय क्लियरली आहा सी दोन आन्सर आहाय थिंगा हांव काजार न्हू फर्स्ट
सेकंड थिंग आय एम नॉट स्टेईंग इन द फ्लॅट मुगे गोरान दोंगरी सो दोन डिफरंट नंबरल्यान केलें चलना आनी काजार कितको दिवपा जाता तेणी आतां आमचो गोंयचो CM आहा दोतोर प्रमोद सावंत जो होम मिनिस्ट्री पळयता तशेंच एक पंचायत मिनिस्टर आसा माविन गुदिन्हो कितें डिमांड करपाचें सोदता तुमी हांव मुवीन करून पंचायत मिनिस्टरा अपील करता जस्ट लूक इन टू दीस मॅटर वीच इज फ्रॉड एंड दीस कॅन आज म्हाका जालां फाल्यां आनी कोणाकूय जावपाक शकता तेच बरोबर आमगे सावंत आमगे चीफ मिनिस्टरा अपील करून सांगता प्लीज सर लूक इन टू दीस मॅटर बिकॉज दीस कॅन हॅपन फॉर एनी वन इन फ्युचर सिन्सियर अपील करता मिनिस्टरा आमगे मुवीन आनी तेच बरोबर सावंत सरा जस्ट लूक इन टू द मॅटर हें म्हाका जालां आज फाल्यां आनी कोणाकूय जावपाक शकता आनी तो कन्सर्न जो एडवोकेट आसलो तेजे ऑफिस तुमी पयला बीन हांव अशें ऑफिस ना ते एडवोकेटा तोंडूच या येयला तुमच्या घरा बीन येयलो तो एडवोकेट ना, येयलो सिग्नेचर बीन ना, कांय येयलो ना. खंयसर कांयच काय ना म्हणजे the only टोटल signature I had given was for the trade license and that was also and I तेका सांगितलं सर ही ट्रेड लायसन्स बुरोयनाड ना एडवोकेट कितें सम रिजन शी गेव आनी सायन मारल्या फोटो दिवन मुगे ऑफिसान बसून फोटो मारला आनी आपण ऑफिस खंयचें तुजें ऑफिस काय एडवोकेटाचें ना ऑफिस ना ना मुगे ऑफिस तुमचें पर्सनल सेपरेट या ऑफिस पर्सनल ऑफिस आनी सिग्नेचर मारलें आनी मागीर सगळें मॅटर आमचे आतां कोणता कोण येयला तो एग्रीमेंट ऑफ लीव एंड लायसन्स जे आसा तेजेर तुमी आतां जितक्यो सिग्नेचरी मारलेल्यो आसा हे पळया ते तुमचे सिग्नेचरी न्ही ह्यो मुगे सिग्नेचर न्हू मुगे फकत ही एक सिग्नेचर and that also I had given only for the trade license and trade license मध्ये मुगे सिग्नेचर व्हेल्ली हे रिमेनिंग आय डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट हे एग्रीमेंट फॉर लीव एंड लायसन्स एक फ्रॉड म्हणटा तुमी तुमच्या वांगडा जाला ते एवरीथिंग इज फ्रॉड आनी हेतून हो कन्सल्ट एडवोकेटूय इनवॉल्ड आहा अशें दिसता तुमकां एडवोकेट तोंड दिकून चवलें ना तुमी हेजेर कितें एक्शन घेतले म्हणजे कंप्लेंट बीन कितें फायल करपाचें बीन अशें आसा tomorrow I'll go and talk to my advocate with all this and I'll take the further step या ओके थँक्यू सर